पणजी गोयची राजधानी हांगा जायती मुखेल कार्यालयां आसात, मात तांची जाय तशी जतनाय घेतिल्ली दिसना। अश्यो साबार इमारती आसात जांची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। तातूंतलीच एक म्हळ्यार पणजेची हेरिटेज बिल्डिंग। जिल्लोधिकाऱ्याचें हें कार्यालय पळयल्यार हे इमारतीची सामकी काकूट येता। भायल्यांतल्यान पळयल्यार ह्या इमारतीच्या वण्टीक बेगो गेल्यात, जनेलां कळमेल्यात। इमारतीच्या वण्टीचेर तशेंच जनेलांतल्यान पिंपळ वाऱ्यार धोलतना दिसता। ह्या इमारतीची जशी परिस्थिती भायल्यांतल्यान दिसपी वण्टींची आसा ताच्याय परस वायट भितरल्या वण्टींची जाल्ल्याचें कळटा। पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम चालू आसा, तें केन्ना पुराय जातलें हें अजून मेरेन तरी कळूंक ना। पूण स्मार्ट सिटी वांगडा ह्या पोरण्या आनी अपुरबायेच्या इमारतींची लेगीत प्रशासनान जापसालदारकी घेवन जतनाय घेवची इतली इत्सा लोक उक्तायतात। आमी आसात नॉर्थ कलेक्टर ऑफ ऑफिस हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यानूच ती बिल्डींग आसा। पूण एक नजर मारल्यार जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें की ह्या बिल्डिंगेची इतकी अवतिकाय जाला, कारण हांगासर ताचेर कोणूच लक्ष घालिना। बिल्डींग फाटली 200 वर्सां जाली ही बिल्डींग हांगासर आसा आनी हेरिटेज बिल्डींग हेका म्हणटात। जाल्यार ह्या बिल्डिंगेची अवतिकाय पळोवपाक गेल्यार सगळी कडेन हारशे फुटल्यात, ग्रिली कलम आयल्या, मागीर ते बिल्डिंगेक कितलीशींच वर्सां जालीं म्हाका दिसता पेंट केल्यार। अशी ह्या बिल्डिंगेची सारकी अवतिकाय जाल्या, ह्या बिल्डिंगेचेर कोणूच लक्ष घालिना। समज जर ह्या बिल्डिंगेची अशी अवस्था जाल्या जाल्यार लोकांचे हांगासर जी समस्या जाता ती सॉल्व जाता काय ना असो प्रश्न खंय तरी लोकांक पडटा। हे जे पिंपळाचे झाड आसा ते तुमी पळोवंक गेल्यार ते वण्टीच्या भितून वचून तेजी पाळां जी आसा ती वचून खंय तरी भिंत सुद्दां फोडूंक शकता, इतली तेज्या भितर शक्ती आसता। बिल्डिंगेचेर सरकारान बेगिनात बेगीन लक्ष दिवचो आनी ह्या जी बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्यार ती खंय तरी तेचें काम करून सगळी दुरुस्ती करून त्या बिल्डिंगेक सारकी सुंदरकाय अशी दिवची। गोंय सरकार म्हणटा की पणजे ही स्मार्ट सिटी आसा। पणजे ही स्मार्ट सिटी जाली जाल्यार प्रत्येक जे लोकांची समस्या आसा ते दूर करपाक जाय आनी स्मार्ट सिटी जाल्यार फक्त रोड्स आनी फक्त प्रोजेक्टच न्हय तर अश्यो ज्यो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा तेंची सुद्दां दाखल घेवपाची सरकाराक गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सहीत वर्षा आश्वे।